दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बोडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली. नमान मोरये कृपेन बरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे तैन जाव. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बोडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी साता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी साता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी साता आणि सदा सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुझे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि सलय आमेन. सरल्या बावर्त्यां पासोत मागणे. ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सकाळींची भेटवणी. ये जेजूच्या दैवीक काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामा आणि कष्ट आमच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आणि आलतारीच्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना भेटोवच्या सोमे सिराद्या पासत भाग्यवंत आमकार मरियेच्या खतावीण काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलादीच्या इराद्या पासत आणि पापा साहेबान या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हें सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासत हे जेजूच्या भोव पवित्र काळजा हे जेजूच्या देव काळजा तुझे राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आणि बऱ्या करण्यांक मेळची सर्व शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरता. सोम्या जेजू तुझ्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवंत पापा साहेबाक जा तूं ताका उजवाड घटाय आणि बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटा हांव तुका अर्गान दिता अंतस्करणी नमस्कार करता व्हड तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण नीज क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सायबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना
म्हजे सोब म्हजे आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी समेस पातकां म्हज्या पातक्याची काकूट कर. देवा पवित्र आत्म्या दी सायबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पातक्याची काकूट कर. म्हाका पातक्या बक्षी. मोरयेक समर्पण. म्हजे राणये आनी म्हजे माये हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजे तोंड, म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरिनासतना देखून हे मोगाळी माये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ते मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगा आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासो जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर.
ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकोळ तामची का. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकोळ तामची का. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकोळ तामची का. आता आम्ही देवाचे उतार ऐकूया. सामातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून साधुसेवाचें तोंड दांपयलें म्हूण आयकून फारिजेव सांगाता मेळ्ळे आनी तांचे मदल्या एकल्यान जेजूक पारकुंच्या इराद्यान अशें सवाल केलें, मेस्त्री, नियमशास्त्रचो अति वर्तो उपादेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सरस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. होच अति वर्तो आनी प्रथम उपदेश. आनी दुसरोय ताचे सारको, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या दोन उपदेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचे उतार बांदून आसात. देवाचें उतार हें. मोगाक दोन कुशी, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. मोगांत आमचें जनन, जीवन आनी मरण. मदर तेरेसा आमकां जागयता, आधुनीक संवसार खाना खातीर भुकेवंक ना, बागार मोगा खातीर भुकेला. फारिजेवांनी जेजू लागीं नियमशास्त्रचो अति वर्तो उपादेश खंयचो म्हणून विचारल्या वेळार जेजूची जाप, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सरस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. देव जावन आसा मोग. ताच्या मोगानच आमकां ताणें रचलां, सांबाळलां आनी सोडयलां. जो कोण देवाचो मोग करता तो पेल्याचोय मोग करता. आमी हेरांचो निस्वार्थपणी मोग केल्ल्यांत देवाचो मोग समजता. खऱ्या मोगांत सदांच सॅक्रिफीस आटापून आसा. मोग सेवेंत परगट जाता. मोग आमी घेवचो मात्र न्ही, तो दिवंकी आसा. मोगाची दोनी रुपां गरजेचीं. देवाचो आनी पेल्याचो मोग म्हणल्यार सांख्या मारिफात सर्गींच्या राजा कुशीन आमी मेटांक काडया. आधुनीक संवसारांत ज्ञानो संस्कृती वाडल्या. ज्ञानो तंत्रज्ञाना वरवीं विस्तार जाग्या बदलाक ल्हानशा जाग्यार सबार संगती मांडून दवरयत. आमच्या मोबायलांत आतां व्हडल्या सिम्माच्या जाग्यार ज्ञानो सिम आसा. कंप्युटरांत ज्ञानो प्रोसेसर आसात. सागोळीगार ज्ञानो युरिया आनी ज्ञानो ईट वापरतात. ज्ञानो संगती व्हडल्या संगती बरीच प्रभावीत आसात. सोमीन जेजू आयचे सुवार्तेंत ज्ञानो उपादेश दिता. देवाचो मोग कर आनी तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या उपादेशांत हेर सर्व उपादेश आटापून आसात. जुदेव समाजेंत सरीसुमार 613 मंदामेंत आसले. तांतूं 240 कितें करीजे म्हूण कळयल्यार 365 कितें करूंक नजो म्हूण स्पश्ट करतले.
हांचे पैकी खंयचो श्रेश्ठ उपादेश म्हणलो वाद जुदेव समाजेंत प्रचलीत आसलो. सबार उपादेश आसल्यार देवाक आनी पेल्याक फावो तो स्थान मान नातलो. देवाक पयलो जागो दिवन पेल्याकी फावो तो मान दिल्यार हेर उपादेशांची गरज पडना. सर्व उपादेशां पैकी मोगूस श्रेश्ठ उपादेश म्हणून जेजू आमकां कळयता. दैवीक काकुळती बापाच्या गोपातावन उमाळच्या हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती देवाच्या संपूर्णपणा हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती आटापूंक नजो जाल्ल्या मिस्तेरा हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती त्रिएक देवातावन उमाळतेल्या जरी हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती मनशाच्या वा देवदूतांच्या समजणेक मिकवोवच्या हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती जाचे तावन जीव आनी संतोष उमाळच्या हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती सर्गाप्रास बऱ्या हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती कुणा आनी अजापां करतेल्या हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती अख्खे विश्व आटापच्या हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती जेजूतय ह्या संवसारी देवुल्ल्या हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती जेजूच्या काळजाच्या उक्त्या गायांतल्यान वावुल्ल्या हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती आमा पातक्यां खातीर जेजूच्या काळजांत उमाळोवन आसच्या हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती पवित्र येवकरिस्तान गुंड बरोवन आसच्या हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती पवित्र सभा घडिल्ल्यांत आटापलेले हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती पवित्र स्नानाच्या संस्कारांत दिसच्या हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती जेजूच्या कृपेन पवित्रपण लाभोवच्या हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती जिनीभर आमचे सवे आसच्या हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती मरणावेळी आमकां पटलोवन धरतेल्या हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती आमकां अमर जिवीत दितेल्या हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती आमच्या जिणेच्या हर एक घडये मेळच्या हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती आमकां यमकोंडांतले राखतेल्या हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती दारूण पातक्यांक मोवाळावच्या हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती आंजांक आनी सांता भक्तांक विस्मीत करतेल्या हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती देवाच्या आटापूंक जायनातल्या गुटा हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती आमच्या किरकोळायेंतले आमकां उंच काडच्या हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती संतोषाच्या आनी उल्हासाच्या आरंभा हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती आमकां कांयच नातल्ल्यांतली अस्तित्वा काडटना दाखयिल्ल्या हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती देवाच्या सर्व कामांनी दिसून येवच्या हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती देवाच्या कामाच्या कुरोवा हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती जाचे थंय आमी सर्व बुडोवन आसाव हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती खंतीभरीत काळजाचे सवकासाये हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती निरासबकच्या आत्म्यांच्या एकाच भरवशा हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती बियांमध्ये शांती समाधान दिवच्या काळसांच्या बुजावणे हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती भाग्यवंत आत्म्याक आत्मीक उल्हासान भरतेल्या हांव तुजेर पातयेतां. दैवीक काकुळती भरवसोच ना म्हूण आशा खणल्यारी भरवसो उपजायतेल्या हांव तुजेर पातयेतां. प्रार्थुया. ये जेजू कुर्सारतावन तुवें तुज्या काकुळतीच्यो झरी घसघशीत देंवयल्यो. हे काकुळतीच्या भंडारा तुज्यो काकुळती आख्या मनशा कुळाक उदंड मापान दी. जेजूच्या काळजातावन वळतेल्या रक्ता आनी उदका तुजेर हांव पातयेतां. आमेन. देवाची काकुळत जोडूंक मागणें. दयाळा देवा, तूं एकलोच बरो. तुजे काकुळतीतें
हांव धांवून येतां. हांव किरकोळ, हांवें मस्त चुकी केल्यात, पूण तूं काकुळतीचो देव. देखून तुज्या काकुळतीचेर पातयेल्लो आत्मो निराशीत जालो म्हणलें युगांतावन आयकल्लें ना. भुमी आनी अंतराळ तें नेना. हे काकुळतीच्या देवा, तुवें मात्र म्हाका नितीवंत करयेत, आनी तुज्या काकुळतीवंत काळजांतय हांव धांवून येतना तूं म्हाका केदींच तिरस्कार करिसो न्हय. कित्याक केद्या व्हड पातक्याकी त्या काकुळतीवंत काळजान केदींच काकुळत इन्कार केल्ली ना. अंतराळ आनी भुमी सरल्यारी तुजेर पातयेवन आयलेल्या आत्म्यांक व्हडा काकुळतेन वेंगचें तूं रावोवचो न्हय. तितली अपरिमीत तुजी काकुळत. तिका घड ना, तिका शर्त ना. हे मोगाळा जेजू, पातकांत एकसुरे जाल्ल्या म्हज्या काळजाचो तूं इश्ट. तूं म्हजो सर्ग, तूं म्हजी शांती आनी तूं म्हजी बाचावी. म्हज्या कश्टा आकांतांनी आनी दुबावांनी तुंच म्हजें शांत समाधान. म्हज्या जिणेची वाट उजवाडावचें कीर्ण तुंच. एकसुऱ्या आत्म्याक तुंच सर्वस्व. जेजू, म्हज्या आत्म्याचें मौनपण तुका समजता. तूं आमची अस्कतकाय जाणा जाल्लो श्रेश्ठ याजक. तूं बरो आनी प्रवीण वैज. आमी कश्टांत सांपाडनाशें तुंच आमकां राखताय, बुजयताय आनी गूण करताय. जेजू, जावं तुका अर्घा आनी होगळाप ससनाच्या ससनाक. आमेन. या सकाळीच्या अमोलीक मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भावा भयणींचेर दैवीक काकुळतीची धाराळ आशिर्वादा आमी आतां आशेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मरिये, कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ऑगस्टाची 25 तारीख, सांत मेरी बोवार्डी. पॅलेस्तीन गांवच्या गलिलिया प्रांताच्या बिलीन म्हणले एका हळ्ळेंत 1846 इसवेच्या जनेराच्या 5 तारीखेर मेरी बोवार्डी जल्माली. तिचो बापय गिरियास आनी आवय मिरियम शामीन. ही दोगांय ग्रीक कथोलीक. तिका पाऊल म्हणलो धाकटो भाव आसलो. 3 वर्साच्या प्रायेर तिची आवय बापय सरतना मेरीक तिच्या बापल्यान आपल्या घरा व्हेली आनी तिच्या भावाक तिच्या आवयच्या भयणीन आपणा घर व्हेलो. थोड्या तेंपान मेरीची जतन घेवच्या ताच्या बापल्याचे घराणे इजिप्त गांवच्या अलेक्झांड्रिया शहराक वस्ती करूंक गेलें. तिका काजाराची प्राय बरतस तिच्या बापल्यान तिका लग्न करची विलेवारी केली. पूण ती आपूण क्रिस्ता खातीर सदांच आंकवार रावता म्हूण सांगल्यारी बापलो आयकलो ना. आपले कश्ट तिणें बापल्याच्या घरा कामार आसच्या मुस्लीम दादल्या लागीं सांगतना तूं मुस्लीम जाल्यार तुजे कश्ट निवारतात म्हूण पुसलाय लागलो. ती कबूल ना जाली. तेन्ना ताणें तिचेर हल्लो केलो आनी ती मरण पावल्या म्हूण चिंतून तिका एका वस्तुरांत गुट लावन एका कुडांत उडयली. हें कळीत जाल्ल्या एका धार्मीक मनशान तिका आपल्या घरा व्हरून तिची जतन घेतली. ती बरी जाल्लीच आपल्या घरा पाटी गेली ना. बगार शहरांतल्या सांजुजेच्या धार्मीक मेळाक भितर सरली. उपरांत ती प्रो कार्मेलीत कॉवेंताक भरती जाली. बिस्प मारी एफ्रेम आनी भारताच्या मंगळुरांत भितरल्या माद्रीचें कॉवेंत स्थापन करच्याक केल्ल्या विनंतेखाल फ्रांसाच्या प्रो कार्मेल कॉवेंताची 6 जाणां धार्मीक भयणी 1870 वर्साच्या ऑगस्ट म्हयन्याच्या 21 तारीखेर
फ्रान्साच्या मार्सेल्स बंदरांतवन मंगळूराक भायर सरली. ह्या 6 जाणां भयणीं मेरी बोवार्डी एकली. 6 जाणां पैकी तेगा पैणार अस्वस्थ जावन मरण पावली आनी तेगा मात्र नोव्हेंबर 19 तारीखेर कल्लिकोटे येवन पावली. 1870 इसवेंत तांणी मंगळूरच्या बोळार म्हणले कडेन सांत आन कॉव्हेंतांत आपली वस्ती सुरू केली. 1872 मार्चाची 19 तारीख सांत जुजेच्या फेस्ता दिसा मंगळूरांतल्या कंकनाडी म्हणले कडेन मोलाक घेतिल्ल्या जाग्यार उबारल्या कॉव्हेंतांत जियोंक आयली. हांगासर मेरी बोवार्डीन 1871 नोव्हेंबर 21 तारीखेर आपली पयली आंगोण आनी दुसऱ्याच दिसा शाश्वीत बासावणी करून कुर्सायल्या जेजूची मेरी म्हणलें नांव घेतलें. भयण मेरी साद्या आनी शिदा मनाची, कसलेंच वडपण नासता कलत्या स्वभावाची. तोवळ तोवळ ती ध्यान परवश जातली. तिका देवान दिल्ले पाशांवांचे गायी कोडाची पिडा कोण्णा म्हूण दुबावतली. तिचें सादेपण देवाक मेसवाल्लें. एक फावटी तिणें नेसलेल्या तसलेंच नेसान नेसलेल्या भुरग्याक हाती घेवन जेजू तिका दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, ह्या भुरग्याचो हांव कितलो मोग करतां पळय. ह्या भुरग्या बरी जाल्ल्या ल्हानाचो हांव मोग करतां. जेजून उखलून घेतलेलें भुरगें आपुणूच म्हूण मेरीक कळ्ळें ना. भयण मेरी ध्यान परवश जाताना तिका कितें जाता म्हूण तिच्या वडिलां पैकी एकलेन विचारलेल्या वेळी ती म्हणा लागली, जें कितें म्हजे थंय जाता तें आपणें कुमसार जाता त्या याजकाक शिवाय हेरांक सांगूंक नजो म्हूण सोम्यान म्हाका सांगलां. देखून हांव ताका काळजातां. तोवळ ती वडील भयण ही देंवसाराची ताळणी म्हणा लागली. बिस्प मारी एफ्रेमाक ही गजाल कळयल्ल्या वेळा तोय ना खुशी जालो. अशें तिचे विशयांत सूख समजणी उपजोवन तिणें मंगळूर सोडून पाटी फ्रांसाक वचचें पडलें. भोवशा देव तिका दुसऱ्या मिसावाक आपयतलो जायजे. 1875 सप्टेंबर म्हयन्यांत बेतलेमांत एक कॉव्हेंत स्थापन करून ती वावुरली आनी मरण पर्यंत ती त्याच कॉव्हेंतांत जियेली. तिची शांतीपणाची खबर त्या परिसरांत विस्तारतना बिस्प, याजक आनी लायक तिची भेटकन तिचें मार्गदर्शन घेतली. तिका आयिल्ली गँग्रीन तसली पिडा तिच्या पोपसा पर्यंत विस्तारली आनी ती 1878 ऑगस्ट 20 तारीखेर मरण पावली. तिच्या निकेप जाग्याक भेट दिवन तिचे लागीं मागिल्ल्या जायत्या मदें अजापान जातली. 1983 नोव्हेंबर 13 तिका पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान तिका भाग्यवन म्हूण पासारली. 2015 मेच्या 17 तारीखेर पापा फ्रांसिसान तिका सांतीन म्हूण परगटली. अर्गांतुका सोमिया, अर्गांतुका दनिया, अर्गांतुका, अर्गांतुका आता आनी ससना. तुवें म्हाका रसलोय तुजो मोकरच्या, तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी करच्या. तुवें म्हाका विंचलोय सासणीक सुका पावच्या. तरी हांव फावो न्हय सोम्या, हांव फावो न्हय. अर्गांतुका सोमिया, अर्गांतुका दनिया, अर्गांतुका, अर्गांतुका आता आनी ससना. निमाण्या त्या जेवणार साक्रिफीस घडलोय. हांवें सलवार जावच्या बापा भेटोवन दिलोय.
सासणाच्या मरणांतलो तुवें म्हाका राखलोय तरी हांव फावो न्हय सौम्या हांव फावो न्हय अर्गां तुका सौमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आता आनी ससना मोगाळ पुता सोवे आमकार मोरी आशीर्वाद देव आमकां भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी